सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप। त्या दिसांनी इस्रायलाचे झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले। इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो। इस्रायलांनी एबेनेझरा लागीं आपले पेन्ने केले आनी फिलिस्तेवकारांनी आफेक मळार आपले तोंबू ताणले। फिलिस्तेवकारांनी इस्रायला आड आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेट्टोच फिलिस्तेवकारांनी इस्रायलाचेर जोईत वेले। हांचे फौजेंतल्या सुमार 4000 सैनिकांक झुजा मैदानार मारून उडयले। पेन्ने केल्ले सुवातेर फौज परतली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी म्हणले, फिलिस्तेवकारांनी आमचे जोईत व्हरूंक सर्वेस्परान कशें निर्मिले। शिलोथावन सर्वेस्पराच्या कराराची आडपेट हाडुया। दुस्मानांच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आडपेट आमचे मदें येवन रावूं। हे आयकून पोरचेन आपले मुन्यारय शिलोक धाडले आनी थंय थावन केरुबींचेर बसलोल्या दोळबारांच्या सर्वेस्पराची आर्कपेट हाडली। देवाची आर्कपेटी बाराबोर एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनायस आयले। पेन्ने केल्ल्या जाग्यार आर्कपेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड हुयेली मारली आनी तिने प्रितूम गाजली। फिलिस्तेवकारांनी हुयेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हेब्रेवांच्या पेन्यांत ह्यो हुयेली कित्याक? सर्वेस्पराची आर्कपेट पेन्ने केल्ल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयले। हाका लागून फिलिस्तेवकार भियेले आनी तांणी म्हणलें, देव पेन्ने मैदानार आयला। आय सायबा, हाचे आदीं कशें अशें कधीच घडोंक ना। आय सायबा, ह्या सोर बलिश्ट देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? ह्याच देवान अरण्यांत नोश्टाचे नोश्ट धाडून इजिप्ताचे निसंटण केले। फिलिस्तेवकारांनो, धीर घेयात आनी तुमचे बळ दाखोयात, ना जाल्यार जशे हेब्रेव तुमचे चाकोर जाल्यात तशेंच तुमी तांचे चाकोर जातल्यात। कोडेगांत झुजारी कशे लढाय करात। हे परी फिलिस्तेवकारांनी झूज मांडले। इस्रायलाची फौज हारवली आनी एक एकलो आपआपल्या तोंबून पळून गेलो। मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे दीस 1000 पांय सैनीक मरून पडले। देवाची आर्कपेटूय दुस्मानांच्या ताब्यांत पडली। एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनायस मेले। देवाचे उतर हे देवाचे बोट उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा। पूण आतां तुवें आमकां सोडयल्याय आनी लोचयेक घाल्ल्याय। आमच्या फौजां फुडें तूं आतां वचूं नाय। आमच्या शत्रूंक आमची दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो द्वेस दवरतल्यांक जाय तशें आमचे लुटूंक सोदताय। सबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा। तुवें निर्मिलाय म्हूण आमचे शेजारी आमचेर करतात मुस्कऱ्यो। आमचे भोंवतणचो लोक सगलो आमची खेबाडां फोखाणां करताय। राष्ट्रां मदें तूं आमचे गोपां मारूंक दितात आनी आमकां पळयना फुडें लोक आपली तकली आलून चल्लो। सबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा। उठ सायबा, न्हिदल्याय कित्याक? जागो जा, आमकां सदांकाळ परो घालूं नाका। कित्याक म्हूण
तुजें तोंड धांपून दवरलें. आमच्या दोळडीरपण आनी तळमळे कसो विसरताय. सबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान पुरगुट्टालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक कोडकार ताची चडशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमेर रावन ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, होय, म्हाका खोशी आसा, नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका वेगींच धाडलो आनी खोरायन ताका म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी पुर्जेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तूं नितळ जालाय म्हूण मोजिजान फरमायलेलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगोटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोंगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्या स्वातेचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मातेवाचे शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू सांगता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. ह्या उतरांचेर विस्वास दवरून जायत्यांनी देवाक आपल्या प्रार्थोन उबारलें. देवान तांचें नितळ काळजां मनान केलेलें मागणें आयकलें. कोडकार जेजूशी येता, आपली अस्कोताय मानून घेता आनी ल्हानविकायेन जेजूक आपणाक कोडांतलो नितळ वो बरो कोर म्हूण मागता. जेजू ताचेर चुरचुरे करता, आपली पदवी वापरता आनी ताका पिकोवणी दिवन नवो बरवोसो दिवंक खुशालकायेन घरा धाडटा. आमकां जण एकल्याक तरेकवार भासांची अस्कोताय आसात. तांचेर आमी जायते फावटी झुजता आनी आमचें बळ वापरून पयस करूंक आशेता, पूण कांय फावटी आमचे लागीं जायना तें पळोवन निराशी जाता. आमची अस्कोताय ल्हानविकायेन मानून घेवन जेजूच्या हातांत घालुया आनी ती पयस करूंक तोच जेजू आमकां आदार दिता म्हूण गोट बावाट ताचेरूच आमी थिरावया.